नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार खबरो विस्तारान. आयज फातोडेर सुमार 3 वरांचेर पुलिसांनी खर बंदोबस्तान पर्वरेची खापरेश्वराची मूर्ती काढली. देवस्थानाचे बांदकाम मोडपाचे काम पुराय वडाच्या ट्रान्सलोकेशनाचे काम सुरू आसा. चोरयां येवन हे काम केला अशें म्हणत लोकांनी निषेध केला. मूर्ती सध्या पर्वरे JMG हॉस्पिटला कडेन आशिल्ल्या कंत्राटदाराच्या टेम्पररी ऑफिसान दवरल्या. काल वडाच्या ट्रान्सलोकेशना वेळार देवस्थान काडपाक सुरू केल्ल्यान लोकांनी बरोच बोवाळ केल्लो. देवाक तोडलो ऑर्डर बिन काय ना रिटर्न आणि मूर्ती तोडतात. हे गोंयांत हे राजकारण चल्लां ते बंद जावपाक जाय. काल जे लोक ह्या कामाक विरोध करताले तांणी 2019 ह्या सगळ्या खातीर कन्सेंट फॉर्माचेर सायन केल्ली. हांव तेन्ना विरोधी पक्षात आशिल्लो, मात आतां हेच लोक म्हाका ह्या प्रकरणात ओडूंक सोदतात जाल्यार हे पुराय राजकारण अशें थळावो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. खापरेश्वर देवाक आमी मानतात आनी ताका कितें सुविधा जाय ते मुख्यमंत्री उलोवन जाला, उलयलाय बी कितें करपाचो तो. पूण जातूंतल्यान जे काल जर तरेन जाले एक वाटेन हांव ते पळयता आसतना वेगळ्या तरेन समज पळयलें जाल्यार हो विचार 2019 तेन्नाच करून तुमी त्या योग्य दिशेन करपाक जाय आशिल्लो. ते आमच्याच पार्टीचे लोक, आमच्याच पार्टीचे इलेक्टेड मेंबर्स खंयच्या लेवलाचेर, पूण तेन्ना रिस्पॉन्सिबली तांणी हे जेन्ना विचार हातान घेतिल्लो, जेन्ना हांव ऑपोजीट सायडीक ऑपोजिशन आशिल्लो, हांव रुलिंगान नाशिल्लो आनी म्हाका ह्या टोटल टॉपिकांतल्यान भायर दवरिल्लो आनी हे टॉपीक करून तांणी भायल्या भायर करून जेन्ना घेतिल्ले आज ते सरळ आमदाराक समज ओडूंक सोदता. इज अ प्युअर पॉलिटिकल ड्रामा. सोमारा फातोडेर खर पुलीस बंदोबस्तात खापरेश्वराची मूर्ती काढून देवस्थानाचे बांदकाम मोडून उडयले आणि वडाच्या ट्रान्सलोकेशनाक सुरवात जाल्या. राती कशें चारांक येवन चोरयां झाड कापले वडाचे, तशें आयज व्हडलो फोर्स हाडून पुलिसाचो आतां हें सगळें देवूळ पयलीं मूर्ती काडली, ती मूर्ती येल्या आनी आतां देवूळ मोडलें आनी आतां देवूळ मोडल्या उपरांत जे आतां वडाचें झाड आसा पळय तें ब्राह्मण आसा थंय सोरोप आसा. आतां तो सोरोप खंय वयतलो? देवाची मूर्ती दुसरे कडेन व्हेली खंय सोरपाक खंय जागो आसा? म्हणजे जे हांगासर गोंयांत जे हिंदू देवस्थान आसा, जी हिंदू देवस्थान आसा ती हे सरकार आसा पळय BJPचें ते सगळें नेस्तनाबूत करपाक उरला. खापरेश्वराची मूर्ती तशेंच देवस्थानात आशिल्ल्यो हेर मूर्ती पर्वरीच्या JMG हॉस्पिटला कडेन आशिल्ल्या कंत्राटदाराच्या टेम्पररी ऑफिसात दवरल्यात. त्या उपरांत आयज सोमार सकाळीं फातोडेर 3 उपरांत परतून ती मूर्ती थंयसरली मागीर काडल्या आनी ती हाडल्या आनी हांगासर पर्वरी बाजारान हांगासर म्हणटा पळय हांगासर कंटेनर दिसता हेतून तांच्यांनी हाडून ती सेफ मूर्ती हाडून दवरलेली आसा. हांगासर पुलीसय बीन तैनात दवरलेलो आसा म्हणजे सेफ मूर्ती रावची म्हणून हे करपाक लागून लोक हांगा येवन थोडे लोक येवन हांगासर पांयां पडूनय बीन वयतात. जाल्यार हांवें दिल्ल्या सल्ल्या प्रमाण ह्या वडाचे 2 ते 3 भाग केल्यात, मात ताची जाय तशी जतनाय घेवंक ना म्हण लँडस्केप एक्सपर्ट डॅनियल डिसुजा उलयलो. 2024 एप्रिलांत पणजे सांतिनेजांतल्या 200 वर्सां पोरण्या वडाचें रिलोकेशन डॅनियलाच्या देखरेखी खाला जाल्लें. Everybody who has taken a last bit of my advice by opening up the tree in 2 to 3 portions, because the survival rate will be much better, because in Goa we don't have such big flat bedded trucks to carry it. But right now what I see the difficulties, the challenges on field in the sun at this order, we should have covered it with jute bag which was misted with cold water to keep the tree, but sadly it is not happening. आयतारा पर्वरीच्या खापरेश्वराकडल्या वडाच्या ट्रान्सलोकेशनाच्या कामाक सुरवात जाल्ली, मात वड ट्रान्सलोकेट करतना थंयचे खापरेश्वराचे देवस्थान काडपाक लागिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो. पुराय दीस थंयचे थळावे समाज वावुरपी पर्यावरण मोगी राजकी फुडाऱ्यांचो जमाव जाल्लो. हायकोर्टान वड ट्रान्सलोकेट करपाक मान्यताय दिल्या देवस्थान काडचें म्हूण खंयच्याच ऑर्दीत म्हटिल्लें ना अशें लोकांनी म्हटिल्लें. निमणे सांजे कायदो आनी सुवस्था सांबाळपा खातीर काम थांबयलें. सगळ्या घडणुके उपरांत जंय वड ट्रान्सलोकेट करता थंयच सरकार देवस्थान बांदतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा मदलो म्हादय उदका विशींचो वाद सोडोवपाक नेमिल्ल्या म्हादय ट्रिब्युनलाक
ब्रेस्तारा 7वी मुदतवाड दिल्या. लवादाचेर 14 वर्सां कोट्यांनी खर्च, ते भायर प्रवाह आणि लीगल टीम खर्च. लवादाचो खर्च सध्या केंद्र सरकार भरता, उपरांत तिनूय राज्यांकडच्यान वसूल करतले. सुप्रीम कोर्टान प्रकरण सुरू आसा मेरेन खंय लवाद उरतलो. म्हादयच्या उदकाविशीं गोंय, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामदीं तंटो सुरू आसा. केंद्र सरकारान तिनूय राज्यांमदीं उदकाचो वांटो निश्चित करपाक 2010 वर्सा म्हादय उदका लवादाची नेमणूक केल्ली. लवाद नेमल्या उपरांत वर्सा 2012 लवादाची पयली सुनावणी जाली. वर्सा 2018 लवादान तिनूय राज्यांक तांच्या उदकाचो वांटो दिवपाविशीं रिपोर्ट दिल्लो. तिनूय राज्यांनी लवादान वांटून दिल्ल्या उदकाच्या वांट्याच्या टक्केवारीक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला. सगळ्यो आव्हान याचिका सद्याक सुप्रीम कोर्टा मुखार आसात. केस 1-2दा लिस्टार आयली, मात सुनावणेक आयली ना. गोंय सरकार आपली टीम धाडून लाखांनी खर्च करीत आसा. दुसऱ्या वाटेन कर्नाटक कोर्टाच्या आदेशाचो अवमान करून म्हादयचें उदक जाता तितले वळोवपाचो यत्न करता. सरकारान नेमिल्ल्या म्हादय उदका तंटो लवादाक आतां मेरेनची 7वी मुजतवाड मेळ्ळा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरू आसा तो मेरेन लवादाक मुजतवाड मेळटली. लवादाचेर सद्याक अधिकारी आणि हेर स्टाफ धरून 30 वयर जाण कामार आसात. फाटली 14 वर्सां केंद्र सरकार स्टाफाचो पगार, रेम्युनरेशन आणि हेर खर्च फारीक करता. निमाणी सगळी बिलां तिनूय राज्यांच्या माथ्यार येतली. सगळे पयशे तिनूय राज्यांनी समानतायेन दिवचे पडटले. लवादाचो तसो क्लॉज आसा. म्हादय उदका लवादाचेर सुप्रीम कोर्टाच्या 3 निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक केल्या. तांकां असिस्ट करपाक आनीक 2 मुल्यांकन अधिकारी आसात. दोगूय केंद्रीय उदका आयोगाचे निवृत्त अधिकारी. ताच्या उपरांत कार्यकारी अभियंते, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, ती कोर्ट मास्टर, अकाउंटंट, हेड क्लार्क, निवृत्त न्यायाधीशांचे PA, प्यून अशे धरून 30 वयर स्टाफ आसात. त्या भायर गोंय सरकार प्रवाहाचेर वर्साक 1,67 लाख मोडटा. प्रवाहाचें ऑफिसूय गोंयांत आसा. त्या भायर फाटल्या 5 वर्सांत गोंय सरकारान म्हादयच्या लिगल टिमीचेर 3,20 लाख मोडल्यात. म्हादय उदका लवादान वर्सा 2018 रिपोर्ट दिलो खरो, मात जो मेरेन सुप्रीम कोर्टात आशिल्ल्या आव्हान याचिकेचेर निकाल लागना तो मेरेन तिनूय राज्यांक म्हादय उदका लवादाचो खर्च सोंसचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. 37व्या नॅशनल गेम्साक उभारिल्ल्या सुविधांचो भुरग्यांनी लाव घेवचो. मुख्यमंत्री शुक्रारा उलयलो, मात इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या अस्तित्वाचेर प्रस्नचिन्ह. कांय कडेन आसा चडशे ग्राउंड तात्पुरते उभारिल्ले. सर्ती सोंपतकच खंयचे कडेन कांयच ना. आतां ते स्टेडियम सुविधा भुरगे वापरतले जाल्यार देमायज फी म्हूण खेळा संघटना सांगता. खासा रिपोर्ट. गोंयांत नॅशनल गेम्साचे फाटभुंयेर सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारूंक जायतो खर्च केलो. 2023 गोंयांत जाल्ले 37वे नॅशनल गेम्सा वेळार उबारिल्ल्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो भुरग्यांनी फायदो करून घेवचो म्हूण मुख्यमंत्री काल एका कार्यावळी वेळार उलयलो. तांकां आमकां ट्रेन करतले आसत. आमी जर पळयता की आमी नॅशनल लेवलाक जे नॅशनल गेम्सात जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केलें ते आमच्या भुरग्यांनी यूज करपाक जाय. आनी ते जर यूज करपाक जाय आसत जाल्यार आमकां डेज डेजिग्नेट करचे पडटले. तालुका लेवलाचेर गेम्स खेळचे पडटले, कॉम्पिटिशन्स खेळचे पडटले. ह्यो नॅशनल गेम्साक खंयच्यो खंयच्यो गेम्स आसा आतां पासून भुरग्यांक ट्रेन करचे पडटले. मुख्यमंत्री उलोवन गेलो खरो, मात इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या अस्तित्वाचेर आजय प्रश्नचिन्ह. कांय कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, मात चडशे ग्राउंड तात्पुरते उबारिल्ले. कांपाला वयलेंच उदाहरण घेवया. नॅशनल गेम्सा वेळार थंय टेंट उबारून गेमी खेळिल्ल्यो. गुगल अर्थाचेर नॅशनल गेम्सा वेळारचो फोटो पळयात. ह्या फोटोत ते टेंट दिश्टी पडटात, मात आतां पळयल्यार ग्राउंड खाली. आयच्या घडयेक त्या ग्राउंडाचो वापर सरकारी इव्हेंट आणि हेर कार्यावळींच्या आयोजनाक जाता. सध्या कांपाल इंडोर स्टेडियम, नावेलीचो मनोहर पर्रीकर ग्राउंड आणि पेड्यांचो ग्राउंड सध्या तातूंतले तातूंत वापरात आसा. मात थंय वयतलो जाल्यार मेंबरशिपीचे खेळगड्यांक देमायज पयशे भरचे पडटा म्हूण गोवा ऑलिंपीक संघटनेचो सचिव गुरुदत्ता भक्ता उलयलो. खंय तरी केल्लें ते अति उत्तम हें केलां, आव्हान केलां मुख्यमंत्र्यान. पण ते खंय तरी आमकां स्पोर्ट एसोसिएशनाक न्ही कमी प्रायसीन मेळपाक जाय कितें काम करतलो जाल्यार. प्रायस हाय आसा ते तुमी हाका दितात तेच जर लागू केलें कशें जातलें म्हाका सांग. तुमी तूं पळयला श्यामा प्रसाद इज मोस्टली फॉर वेडिंग आनी एक्झिबिशन आनी ताजे अर्दे जर रेट तुमी आमकां लायले कोण भुरगे कोण फारीक करतलो म्हाका सांग. कशें फारीक करप? आवय बापाय कडल्यान आमी घेवप 10,000 रुपया. हय कन्सेशनार दिवचें आमकां. भुरग्यांक तरी खरें म्हणल्यार भुरग्यांक कांयच चार्ज करूंक फावना. भुरगे कोणाचे राष्ट्राचे न्ही आमचे.
आणि तांकां फुडें काडपाक जाय कोणी, तांचो बळकटी कोणी, सरकारान पळोवपाक जाय. हय, कोच एक म्हणजे कोच, दुसरें म्हणजे असोसिएशन आनी एक कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय. आज कितें जालां, एक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे एक बाजू आसा आनी असोसिएशन दुसऱ्या बाजून आपले करता. पूण खंय तरी एक तांचे भितर एक कोऑर्डिनेशन ही कमी आसा. खंय तरी एक कोऑर्डिनेशन जालें जाल्यार आनी वयर सरतले स्पोर्ट्स. म्हाका तरी दिसता क्वार्टरली मिटिंग्स जावच्यो बिटवीन असोसिएशन आनी स्पोर्ट्स. नॅशनल गेम्साच्या समारोपाच्या सुवाळ्याक आयिल्ले कडेन प्रधानमंत्री मोदीन नॅशनल गेम्साच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो गोंयकारांक फायदो जातलो म्हूण उलयल्लो. मात सद्यस्थिती वेगळीच आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या प्रशासनाची देख घेवन सरकार चलोवपाचे मुख्यमंत्री उलयल्लो. तशें सरकार चलता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान भिमरेच्या घरा भायर आंदोलन करपी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक भितर ओडवचे. मडगांव कोंकणी भाशा मंडळाची भिमरेक तेंको दिवपाक सभा. गोंयांत छत्रपतीची राजवट नाशिल्ल्याचे वक्तव्य भिमरेन केल्ले. गोंयांत छत्रपतीची राजवट नाशिल्ली अशें वक्तव्य उदय भेंब्रेन केल्या उपरांत बोवाळ. बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी रातया भेंब्रेच्या घरा भायर आंदोलन केलें. तांकां अटक करची म्हूण कोंकणी भाशा मंडळाची मागणी. मडगांवां भेंब्रेक तेंको दिवपाक खासा जाहीर सभा जाली. कांय तरणाटे जमतात, ताचे फाटल्यान तांचो मास्टर कोण आसा आमकां खबर ना. जावं आमकां तो एक दिका जावं दुबाव मारपा लागला आनी ते धुडगूस घालतात आनी उदय बाबाचेर शाब्दीक आनी मानसीक दडपण हल्लो करपाचो यत्न करतात. आनी तांणी जे मुद्दे मांडल्यात घडये तुमकां मान्य नासत जाल्यार ताका योग्य तरेन जाप दिवपाची आशिल्ली. गोंयकारां विशीं भायर संवसारान व्हड नामना जोडिल्ले लोकां भशेन लोक कितें उलयतात तें हांव आयकतां. आनी अशे भायर ह्याच गोंयांत उदय बाबा सारक्या एका निश्ठावान, एका साद्या सरळ अशी जीण जगपी, कसलोच स्वार्थ काळजांत घेनासतना वावुरपी एका मनशा विशीं एक मनीस मुखार एक चोमो, आय डोंट नो तांकां कितें म्हणचें म्हणून कळना म्हाका, पूण हांव खात्रीन सांगता ते निजाचे गोंयकार न्हय. छत्रपती शिवाजीच्या राज्याची देख घेवन सरकार चलोवपाचे मुख्यमंत्री उलयल्लो. मुख्यमंत्री खरेंच तशें सरकार चलयता जाल्यार ताणें बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक भितर ओडवचें म्हूण मागणी. प्रमोद सावंताक कितलें सांगता, फक्त स्टेटमेंट केलें म्हूण जायना की आपूण छत्रपती शिवराजाचे आदर्शाचेर आपूण राज्य चलयत म्हूण. आमकां एक तरी उदाहरण दी आनी उदाहरण दिवपाची तुका संदी आयला, आसा कापसा त्या भुरग्यांक भितर उडय. आमदार कार्लूस म्हणटा येता त्या विधानसभेत हो विशय घेतले. As rightly pointed out by the speakers, that it is the hand of the government which is working behind the scenes to try to foment this kind of division between people. तर तुम्ही अपकमिंग असेंब्ली सेशन इशू घेतलो. It will have to be taken because these are matters of law and order concern. फकत पयले कितें जालें न्ही, but also ongoing, and we will definitely have this included in our आमचे भाशणां आसतले. उदय भेंब्रेक पुलीस प्रोटेक्शन दिवचे, घरा भायर आंदोलन करप्यांक अटक करची म्हूण कोंकणी भाशा मंडळाच्या बसकेत थाराव घेतल्यात. उदयबाब भेंब्रे हांकां ताबडतोब पुलीस संरक्षण दिवपाची मागणी ही बसका करता. गोंय सरकारान गुन्यांवकारांचेर ताकतिकेन कारवाय करची, तशेंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर आपली भूमिका स्पश्ट करची अशी मागणी ही बसका करता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. रिस्पॉन्स टायम कमी करपा खातीर निदान 75 ते 100 एम्ब्युलन्सी खातीर प्रपोजल घातला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. सरकार लोकांक हर्स व्हॅन सेवा फुकट दितले म्हूण मंत्र्याची घोशणा. भायर पडिल्ल्या मनशाच्या फामिलीक हे लोक लुटतात ते खपोवन घेवचो ना. गरीब लोकांक लुटपी हर्स व्हॅन माफिया आड कारवाय करतलो म्हूण मंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. कर्नाटकात आदी आशिल्ल्या भाजप सरकारान पुराय राज्यांत हर्स व्हॅनीची सुरू केल्ली सेवा गोंयांतूय करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. हांगा सुरू आशिल्ली हर्स व्हॅन माफिया बंद करपाचो म्हजो यत्न आसा. कोणें कितें सांगलें जाल्यार आपूण आयकचो ना. गरीब मनशाक बॉडी व्हरपाक 20-25 हजार रुपया घेतात. ह्या माफियांक भितर उडोवंक जाय, मंत्री उलयलो. आमी ते ऑल अक्रॉस द स्टेट 108 कर्नाटका राज्यान जे चलयल्या आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंट पयलीं आशिल्ले त्याच आमी गोंय राज्यान आमी चलोवपाचे हे आसतले. हे माफिया सर्विसीस जे एम्ब्युलन्सी सर्विसीस जे गोवा मेडिकल कॉलेजान गाजयता, कांय पॉलिटिकल पेट्रिनेज घेवन गाजयतात, ते बंद करपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू परत हांवें केल्लो आसा.
आतां हांव कोणी कितें म्हाका सांगल्यार हांव कसोच आयकपाचो ना, कित्याक गरीब मनशाक 20-24 हजार 25 हजार दिवन रातचे बॉडी व्हरपाक, अरे बॉडी ते पेशंटाचे जे कोण एक्सपायर जाला ताका मातशे तरी सहानुभूती आसूंक जाय. सरकार आमचें आसतना आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हें करूं शकना. आनी हे माफिया ह्या लोकांक अक्षरशः भितरडोवंक जाय. एम्ब्युलन्सवाले जे कोण लोकांक लुटता त्यो आनी मनशाचे मरणाचेर बी ते पयशे करपाचो प्रयत्न करता. हांव जो पर्यंत आरोग्य मंत्री आहा हांव खपून घेवचो ना. खंयच्यानी प्रेशर येवन म्हाका काय फरक पडना. तशेंच रिस्पॉन्स टायम कमी करपा खातीर निदान 75 ते 100 एम्ब्युलन्सींक खातीर प्रपोजल घातला म्हूण मंत्र्यान सांगलें. कितें जालां की आयज रिस्पॉन्स टायम कमी जावंक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातलेलें आसा की आमकां कमीत कमी 75 चे वयर आमकां एम्ब्युलन्सीस जाय. 10 एम्ब्युलन्स आमचे केन्ना केन्ना कांय गोश्टी खातीर सिक्युरिटी रिजन्स काय आमी व्हडले डिग्निटरीज येता तेन्ना ते कुशीक दवरचे पडटा. तेज्या खातीर तेज्या भायर आमचे कडेन जे 75 ऑन रोड एम्ब्युलन्सीस एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम आमकां जाय. ते वाडयले उपरांत एडवान्स आनी गोंया राज्यान एकूच आमचे फ्लीट आहे जे एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आहे. ते एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आमी आनी वाडोवपाचो आमी प्रपोजल घातलो. ते एकदां जाग्यार येतूच आमी हें करतले. नर्सवॅन सर्विसीस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोळ्या निघती आयिल्ली खबर. हो रोड हो आतां एक्सिडेंट जालो म्हणटा हे फक्त रोडा खातीर जाता. हो रोड आमगे जो पर्यंत वायडींग जायना नाल्यार बायपास जायना तो पर्यंत कंदर सुटावपाक ना. व्हडले व्हडले कंटेनर येतात, टेलर येतात, ताका लागून रोड पावना हो. आनी मागीर माहिती जाता मागीर ह्यो गोश्टी करता लोकांनी जीव आज असोच करून जीव गेलो न्हू. ताचे कडेन आतां बरें आतां भुरगो तो चलोन वयता आनी ताका मारलो आनी तो गेलो ताका जीव गेलो ना. आवय बापायक तो ना भुरगो ना जावन गेलो तेगेलो. गाडी मारून गेली ताका. गाडी मारून गेलो ताका. मागीर तुमकां कशें कळ्ळें? जेन्ना आमकां गाडी मारून गेलो तेन्ना आमकां घरा कडेन पुलीस येयले. आमगे मागीर धोळाचो उत्सव आहलो थंय आमी ते माना लेबर आहले तेन्ना थंय पुलीस येयले. ते पुलीस म्हणपा लागले आमकां आनीक अशें अशें जालां म्हणून. तर कोण वाळे वाळे म्हणपा लागले. पॅट नेम ताका वाळे वाळे म्हणटाले. ते आमगे येतकीर मागीर थंय घर दाखयलें तांकां. मागीर आमी हांगा स्पॉटार येयले आमी. रोड कसो बायपास जावपाक जाय तो जाय. सरकारान हेजेर सांग लक्ष घालपाक सांग गरजेचें आहा. रोड जावपाकच जायो नाल्यार अशें करून जीवच वयतलो. जाल्यार लोकांले जीव सेफ जातले. डेली एक्सिडेंट जाता. डेली एक्सिडेंट हो तो आमच्या बार्डी साकून तो हॉस्पिटल साकून तो हो साकून गव्हर्मेंटाचो रोड सामके डेंजर जाल्ले तेन्ना. आनी ह्या स्पॉटार जाल्ले एक्सिडेंट जाल्ले लोक सगळे मेल्ले काबार जाला सोंपलात. त्या भुरग्यां नांव कितें? त्या भुरग्याचें नांव संदीप नाईक. पोळ्या निघती आयिल्ली खबर. आमी सध्या आतां म्हणल्यार दोनापावल IT लँडाचेर आनी IT लँड आसले ते हांगासर कोणी तरी इलिगली एनक्रोच केल्या उपरांत हायकोर्टान ताका ऑर्डर दिली आनी आयज सकाळच्यान ऑफिसर जशे मामलेदार जावं पुलीस मोठ्या प्रमाणात हांगा आसा आनी डेमोलिशनाक सुरवात जाल्ली आसा. ही IT लँडाची एरिया भरपूर व्हडली आसा आनी हांगासर गार्डनिंग कोणी केल्ले शेड आशिल्ली. सो ते काम सध्या डेमोलिशन करपाची सध्या सुरवात जाल्ली आसा. स्टुडंटा खातीर दोनापावलाच्यान रिक्वेस्ट आसा. विंटेज मिनी मायनर कारी गुरुग्राम जाल्ल्या 21 गन सल्यूट कॉन्कर डेली गन्साच्या 11व्या एडिशनान महाराजा कॅटेगरीन पुरस्कार मेळ्ळो. मिलिंद आंगले हो पुरस्कार मेळोवपी पयलो गोंयकार. ह्याच्या आदी ताच्या दुसऱ्या विंटेज गाडयांक पुरस्कार मेळिल्ले आसा. गाडी ही 1959ची गाडी. हो मॉडेल लॉन्च जालाच ऑगस्ट 59 कळ्ळें. आनी हो पर्टिक्युलर ही गाडी डिसेंबरान फॅक्टरींतल्यान भायर सरली. 59ची हाका लागून म्हणजे मॉडेलाक लागून ताज्या नंतर तेन्ना रेस्ट ऑफ इंडियाक तुका इम्पोर्ट बॅन आशिल्ल्या कारणान फक्त गोंयांत ह्यो गाडयो चलताल्यो. गोंयच्या मिलिंद आंगलेक नॅशनल लेव्हलाचेर विंटेज गाडयेक पुरस्कार मेळ्ळा. हो पुरस्कार मेळोवपी तो पयलो गोंयकार. केंद्रीय पर्यटन खात्याच्या जोड पावलान हो इव्हेंट जाल्लो. ताजे वयर बापाय कडल्यान हांगा म्हजे कडेन पावली. पूण बापायच्या टायमा पासून ही गाडी म्हजेच कडेन हांगा एकाच हातून आसा. एकाच फॅमिली कडेन अजून पर्यंत. ही 66 इयर्स आतां जाली. खंयच आमचे हें ना. कितले आमकां भरपूर डिफिकल्टी आयल्यो ह्यो मेंटेन करपाक. आंगलेक हाय स्वता ऑटोमोबाईल इंजिनियर. तेची ती विंटेज गाडी भारतांतली त्या मॉडेलाची पहिली गाडी. टू कीप द कार इन रनिंग कंडिशन इवन गव्हर्मेंटाची इतली रेस्ट्रिक्शन आसात अजून आशिल्ली आनी आसाय बी. एक सादो एक नट बोल्ट पासून हाडपाचे बॅन आहा. तशा परिस्थितीन हांवें ती कशी तरी उबी केली आनी हें करून आयली. पयलीं हांव कितें करतालो की आमचे सोदून काडटालो कोण येवपाचो आसा कोण ताका लेटर करप. गोंयांत पोर्तुगीजांची राजवट आशिल्ली तेका लागून ही गाडी हाडप तेन्ना शक्य जाल्लें.
मिलिंदाच्या खंय बापायन ही गाडी हाडिल्ली. त्रास म्हणजे कितें घाम काडून त्रास न्हय, कश्ट घेवन सोदचें पडटा. एक एकदां कंपनी कडेन हो सामान नासता आनी खंय मेळटा, दुसरो कोण आसता. आतां म्हजे वळखी जाल्ल्यान युकेक हांव तांकां कॉन्टेक्ट करतां. भयंकर सॅटिस्फॅक्शन जाता की म्हाका एक पयलीं पासून उमेद ह्या गाडयेचे सगळे पार्ट्स ओरिजिनल आसात म्हण आंगले सांगता. अजूनही खंय तो सगळे पार्ट्स फॉरेनांतल्यान इम्पोर्ट करता. फर्स्ट म्हणजे मॉडेल लॉन्च जाल्ल्याच्या त्या प्रोडक्शनांतली गाडी म्हणटकीर हिका मातशें म्हत्व चड आहा. हे गाडयेक म्हत्व खूब आहा भायर. म्हाका एक पयले 2009 50 वर्सां जालीं गाडयेक, म्हणून ताका थंय फंक्शन आशिल्लें. त्या फंक्शनाक म्हाका इन्वायट केलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.